नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सांतिस्तेव अपघात प्रकरणांतल्या वासुदेव भंडारीचो सोमारच्यान सोद वावर पोरणे गोंय पुलीस आनी नौदळाचे डायव्हर्स अंडर वॉटर ड्रोनाचे मजतीन घेतले वासुदेवाचो सोद। व्हायरल व्हिडिओचेर मुख्यमंत्री उलयता पूण आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाच्या आरोपांची हांचे कडेन ना जाप म्हणटा काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर। तियारीच्या कॅनलांची दुरुस्ती 2025-26 मजगतीं जातली पुराय। तियारी धरण संदर्भात कार्डा बोर्डाचे बसके उपरांत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती। 4 मंत्री आसूनय फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दुयेंतींक मेळनात सामके उपचार। काँग्रेसीचो आरोप। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची केली पळोवणी। मोले कुळे मार्गाच्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत कोसळ्ळी रेंट कार। सुदैवान कोणाक जावंक ना दुखापत। कारींतले पर्यटक जोडपे सुखरूप। सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्ल्या उपरांत बापायचो शेती वेवसाय दवरलो चालू। उसा बदला आतां हळडीची केली लागवड। खासा रिपोर्ट। आतां खबरो विस्तारांत। व्हायरल व्हिडिओचेर मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्री उलयतात पूण आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्ल्या आरोपांची हांचे कडेन जाप ना अशें काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकराचें म्हणणें। राजधानी पणजेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गिरीश उलयतालो। जमीन घोटाळे आनी गोंय नोकर भरती आयोगाच्या विशयावयल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक उजरावन काडलो। जमीन घोटाळ्या विशीं नेमिल्ल्या वन मॅन कमिशनान अहवाल दिलो तो खंय आसा? तो अहवाल लोकां खातीर कित्याक उक्तो केलो ना असो प्रस्नूय गिरीशान उपरासलो। तशेंच आसगांवांतल्या 78/2 सर्वे नंबरांतल्या जमनीचे कोफुसांव सुरू आसतना ताची सेल डीड कशी कितें केली अशेंय गिरीश विचारता। पळयात ताचें म्हणणें। मुख्यमंत्री क्लेम करता की आपणे सुमोटो हे घेतले आणि वन मॅन कमिशन जस्टिस वी.के. जाधवान अंडर कमिशन अपॉइंट केलो। त्या कमिशनाक 2 वर्सां जाली। मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवपाक सोदता। त्या कमिशनान रिपोर्टूय तुजे कडेन सादर केलो म्हणून आयकूं येता। तो रिपोर्ट अजूनय पब्लिके मुखार उघडप जायना। त्या रिपोर्टा अंडर तुवें कितले लोकांक पनिश केले हे तू सांगपाक शकता? आसगांवाक एक प्रॉपर्टी आसा सर्वे नंबर 78/2। 78/2 ही गाजलेली प्रॉपर्टी ज्या हितून लँड ग्रॅबिंगाचे मोठे प्रकरण आशिल्ले। हे कमिशन सगळे चालू असताना इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना ह्या प्रॉपर्टीची सेल डीड तुझ्या सरकारान कशी केली, ती सेल डीड कशी झाली हे तुवें गोंयच्या लोकांक मुखार येवन सांगचें पडटलें। करून तू फॉरेस्ट मिनिस्टर असताना ही जुवारीची जी जमीन आसा ती प्रायव्हेट फॉरेस्टांतल्यान कशी ड्रॉप जाली ताचे रिपोर्ट सकट तू प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोंयच्या लोकांक सांग। आणि तू म्हणटा आपूण हितून कित्याकूच इनवॉल्व ना। तुवें जर ती जमीन प्रायव्हेट फॉरेस्टांतल्यान कुशीक काडून आशिल्ली जाल्यार तांकां आयज परमिशन मेळटा आशिल्ली आणि जुवारीक जे 60,000 कोटीचे स्कॅम हेजे पयलीं हांवें एक्सपोज केल्ले ह्याच माचेर कोण म्हणटा ते 50 हांवें 60,000 करोडाचे स्कॅम हे कशे आसा हे सविस्तर विथ रिपोर्ट्स डिटेल हांवें तुमच्या मुखार दवरलेले आसा। हे 60,000 करोडाचे जे स्कॅम आसा ते स्कॅम जावचे नाशिल्ले जर डॉक्टर प्रमोद सावंत एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर जे प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा ते ड्रॉप तेन्ना करूं नाशिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। तियारी धरणा संदर्भात कार्डा बोर्डाची महत्वाची बसका जाली। वट्ट 11 वर्सांनी जाल्ले हे बसकेन कार्डा बोर्ड परतून स्थापन केलो। गोंयच्या हद्दी भितर येवपी कॅनलाची दुरुस्तीची कामां 2025-26 मजगतीं जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली। तशेंच तियारीच्या उदकाचो वापर हो प्राधान्यान शेती खातीर जावपाक जाय। कार्डा बोर्डा खाला उत्तर गोंयांत 14,500 हेक्टर जमीन आसा। हे जमनीचो शेती खातीर चडांत चड वापर करतले अशें मंत्र्यान स्पश्ट केलें। एक अशें आसा की ही कार्डा बोर्डाची मिटींग 2013 पहिली मिटींग जाल्ली। ताजे नंतर कार्डा बोर्डाची मिटींग जावं नाशिल्ली। सो आम्ही बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट केलो आणि काल ताजी
ह्या नवीन बोर्डाची पहिली मिटिंग आणि एकंदर काडा बोर्डाची दुसरी मिटिंग जाल्ली आसा. आता काडा बोर्ड म्हणल्या फुडें ताजे अंडर काडाची जी एरिया आसा ती जवळजवळ 14,500 हेक्टर्स आसा. त्या एरियेत सुदारणा करपा संबंधी किंवा शेतकरी लोक जे आसात तांकां प्रोत्साहन दिवपा संबंधी, तांकां मोटिवेशन करपा संबंधी जे जे कितें सरकारने स्किमी राबोवपा जातल्यो ते मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसूं किंवा आमचे WRD डिपार्टमेंट आसूं किंवा एनिमल डिपार्टमेंट आसूं किंवा फिशरीज डिपार्टमेंट आसूं, ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां सगळ्यांक गायडन्स, मोटिवेशन, ट्रेनिंग हे सगळें दिलें वतलें. हातूंत भितर ICR आसा तेय बी सहभागी जातले. आनी हें करता आसतना गोंयच्या हद्दी भितर जे कॅनल आसात आनी कॅनलाचे डिस्ट्रिब्युटरी आसात तांची रिपेर काम आमी हाती घेतिल्लें आसा. 2025 आनी 2026 म्हटल्यार हे रिपेर कॅनलाचे रिपेर वर्क्स आनी डिस्ट्रिब्युटरी वर्क्स आहा पळय न्ही ते पूर्ण जातले. जेणे करून सिपेज जे आसा ती सिपेज कमी जातली, सामकी कमी जातली आनी लोकांक वेळोवेळी जेन्ना उदकाची गरज आसा तेन्ना लोकांक उदक मेळटलें. फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा. दोतोरांच्या उणावाक लागून लोकांक बरेच त्रास जाता. पूण सरकाराक मात हे गजालीची कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप काँग्रेसीन केला. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी शेनवारा फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. फाटल्या एप्रिलांत भलायकी मंत्री विश्वजितान फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांतले सगळे जागे भरता म्हणून सांगिल्ले, पूण खंयचे कडेन कांय ना. अजूनय दोतोर, नर्सी, तांत्रीक स्टाफांचो उणाव आशिल्ल्याचे दिसून येता अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांचें म्हणणें. फोंडे तालुक्यात 4 मंत्री आसून लेगीत उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दुयेंतींक सारके उपचार मेळनात हें फोंडेकारांचेर दुर्दैव आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. सरकार फक्त इव्हेंट करपाक व्यस्त आसा, लोकांच्या भलायकेचे तांकां पडून गेल्ले ना असो आरोपूय तांणी केलो. कोटीचे कोटी पयशे तुम्ही मोडटात इव्हेंटाचेर, अरे हाचेर मोडा मरे. हे आता CSR अंडर घेवप म्हणजे सेल्फ एडमिशन की आता ते डिले केला 2 वर्सां. अरे कंपनी म्हणटा आय विल स्पॉन्सर, 2 वर्सां डिले म्हणजे कितें नेगोशिएशन करता आपणाक कितें कमिशन कितलें मेळटलें पळय, सिंपल कमिशन सरकार. हेल्थ मिनिस्टर तुमकां फेल जाला कसो दिसता काय ओवरऑल प्रशासन गव्हर्नमेंटाची फेल जाला? म्हाका एक सांग, एक इश्कॉल आसता, आमी टिचरींग घेता, हेडमास्टराकूय एम्प्लॉय करता. स्टुडंट जर फेल जाले जाल्यार कितें करता, हेडमास्टराक काडून उडोवपा जाय न्ही, डिसायड करपा जाय. हेल्थ मिनिस्टर पास जाला काय ना पळय, इज इट फिट? सरकाराक रीण काडून इव्हेंट करपाक शकताय, पूण ना हूंय लोकांनी जी बारीक सुविधा जावं एक जनरल सर्जनींग आसपाक जाय, जावं रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटात CT स्कॅन मशीन. सरकार भिकार जाला. CT स्कॅन मशीन CSR अंडर रावता येवपाक, सरकार कितें करता, ही बारीक सुविधा स्कॅनिंग करता आसतना ऑपरेशनां जाताय. To operate, say there is an orthopedic surgeon operating here. How does he check based on an X-ray? You cannot be that precise compared to an MRI or a CT scan machine. And maga disa the priorities of this government is only about event, only about corruption, only to spread आमची जी communal harmony हा ती वाट लावपाक हे सरकाराचो लक्ष हा. जे स्थानिक लोक हा तांकां ती बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस हॉस्पिटल, अरे तेच ना हांगा. बट ती बाबडी सुप्रिटेंडंट ती आतां एक्चुअली खरें हांगा डेप्युटी सुप्रिटेंडंटाचो पोस्ट वेगळो ना, तिका आतां एडिशनल चार्ज दिला. शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट. हाजे वयल्यान तुमी पळयात की जे हॉस्पिटलाक हेड करपाचो जो मनीस आसा तोच ना. आणि हे सरकार, हे मंत्री आणि हो मुख्यमंत्री हांकां लोकांचे पडलेले ना. टुडे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आवर लिडर, वास्तुस्थिती जेन्ना हांगा येवन पळयता तेन्ना अजूनही पोस्ट वेगळटा. ज्या ह्या हॉस्पिटलाचो जो हेड आसा, हू हॅज टू हेड दीस हॉस्पिटल, दॅट इटसेल्फ इज वेकंट. सो लोकांक आनी न्याय खंयच्यान मेळटलो? म्हाका दिसता ही परिस्थिती आज हेल्थाची गोंयभर जाल्ली आहा. एक रिट पिटिशन फायल जाल्लें ह्या सरकाराचेर गेल्ल्या वर्सा. एक कितें हे कदंबा ट्रान्सपोर्ट सर्वीस जाल्या की 2 पेशंट येतकीच आमी एम्ब्युलन्स सोडटले. म्हाका दिसता दिस इज अ सॅड स्टेट ऑफ दीस पोंडा सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट सब. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पणजे सावन कुळा वचपी रेंट कार अचकीत मोलेच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत कोसळ्ळी. कार चलोवपी पर्यटकाचो कारी वेलो ताबो गेल्ल्यान कार व्हाळांत पडली. कारींत एक पर्यटक जोडपे आशिल्ले हे घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक दिताच ताणें घडणूक थळार येवन कारींतल्या पर्यटकांक सुखरूप भायर काडले.
सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्या उपरांत अप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन उसाचें पीक घेवपाक सुरवात केल्ली. मात संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्या उपरांत ह्याच शेती जमनीचेर आतां अप्पासाहेब पाटील हांणी हळदीचें पीक रोयलां. पळयात खासा रिपोर्ट. सांगली सावन गोंयांत स्थलांतरीत जाल्ले अप्पासाहेब पाटीलांच्या बापायन हांगा जमीन विकत घेतली आणि आपलो शेती वेवसाय गोंयांतूय चालूच दवरलो. त्या वेळार उसाचें पीक घेवन तांणी आपलो शेती वेवसाय फुडें व्हेलो. मात आयज संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान हीच जमीन पिकावणे उरची न्हय म्हणून अप्पासाहेब पाटील हांणी जून म्हयन्यापासून 5 हेक्टर जमनीचेर हळद रोवन अंदू वर्सा बऱ्या प्रमाणात पीक मेळटले अशी आस्त बाळगिल्या. इथं आम्ही पूर्वी ऊस पीक करत होतो. ऊस हे मुख्य पीक आमचं, परंतु फॅक्टरी बंद झाल्यामुळं आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात किंवा कर्नाटकमध्ये ऊस फॅक्टरीला पाठवणं कठीण होऊ लागलं, म्हणून आम्ही पीक बदलण्याचा निर्णय घेतला. मग हे पीक हळदीचं पीक गोव्यामध्ये चांगलं येतं याची टेस्ट मी घेतली होती, म्हणून मी हळदीचं पीक यावर्षी एकदम 5 हेक्टरवरती लावलेलं आहे. आता हे जे आहे हळद, याची जात जी आहे ती सेलम, म्हणजे तामिळनाडूमध्ये सेलम नावाचा जो जिल्हा आहे त्या तिथून त्याचं बी आणलेलं आहे आणि सेलम जातीचं नाव ही सेलम आहे. आमच्या हेक्टरी साधारणतः 80 क्विंटल इतकी हळद होऊ शकते. गोव्यामध्ये यंदा माझा पहिलाच प्रयोग म्हणजे हे आहे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करायचं. साधारणतः हेक्टरी 75 ते 80 क्विंटल इतकी हळद होऊ शकते. आणि त्याचा भाव जो आत्ताच आहे सध्या महाराष्ट्रामध्ये, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सांगली हे प्रमुख ठिकाण आहे जिथं हळदीचा भाव ठरतो. महाराष्ट्र म्हणण्यापेक्षा भारतात हळदीचा भाव सांगलीमध्ये ठरतो. माझं ते रेसिडेन्स सांगलीचं असल्यामुळं आणि मला हळदीची तिथल्या माहिती असल्यामुळं आमच्याकडे हळदीचे संशोधन केंद्रही आहे. त्यांना सगळं माहिती घेऊन याचा दर जो आपल्याला मिळेल तो साधारणतः 15,000 रुपये क्विंटल इतका मिळेल. हे पीक रोयतना आपले केपें विभागीय शेतकी अधिकाऱ्याचोय सहकार्य लाभलो. हळदीच्या पिकावळी खातीर आपल्याक अनुदान लेगीत मेळटले अशें अप्पासाहेब पाटील सांगता. तशेंच गोंयकार शेतकारांनी लेगीत हळदी पिकाची लागवड करची अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलां. फ्लोर प्लांटेशन म्हणजे आम्ही त्याला पूर्व मशागत म्हणतो. त्या पूर्व मशागतीसाठी साधारणतः 1.25 लाख रुपये माझे खर्च झाले. त्यानंतर मल्चिंग पेपर जो घातलेला आपण पांढरा मल्चिंग पेपर बघतो, तो मल्चिंग पेपर घालण्याचं कारण म्हणजे तण जास्त येऊ नये, निंदणी कमीत कमी यावी. गोव्यामध्ये तण जास्त येतं पाऊस असल्यामुळे, म्हणून तो एक. आणि त्याच्यानंतर ते अंतरणं आणि रोपं हे बी लावणं, सीड्स जे असतात ते सीड्स लावणं, याकरता साधारणतः 3 लाख रुपये माझे खर्च झालेले आहे. आता जे झोनल केपी झोनल ॲग्रिकल्चर ऑफिस आहे त्यांच्याकडून तुम्हाला कसा सहयोग मिळाला हे लागवड करण्यासाठी? मी त्यांना आधी जाऊन झेडेव इथले जे संदेश देसाई म्हणून आहेत त्यांना जाऊन भेटला आणि सांगितलं की मी पीक बदलणार आहे, हळद करतो, करा म्हणाले. मग हळदीसाठी त्यांनी मला सांगितले की हेक्टरी 60,000 रुपये अनुदान आहे. त्यामध्ये बियाचा खर्च, प्लांटेशनचा खर्च, हार्वेस्टिंगचा खर्च असं सगळं आहे. आता हा थोडासा आजच्या खर्चाला बघितलं तर कमी आहे, कारण मला बियाणं जे लागलेलं आहे तेच मुळात 11,91,000 रुपयाचं बियाणं मी मागवलेलं आहे. म्हणजे 12 लाखाचं बियाणं आणि हे सगळं म्हणलं तर माझं 20 लाखापर्यंत हे सगळा खर्च येणार आहे. या म्हणजे एकरी 2 लाख रुपये तरी मिनिमम खर्च होणार आहे. आणि त्यांचे आम्हाला जरी सहयोग आहे, त्यांनी माहिती पण दिलेली आहे. त्यांनी साधारणतः मला 2.5 ते 3 लाख रुपये हे मिळतील, मला सबसिडीच्या स्वरूपात मिळतील. ठीक आहे, काही नाही त्यापेक्षा काही सबसिडी मिळते, त्यामुळे आमचा उत्साह वाढलेला आहे. आणि इतर शेतकऱ्यांनाही मला सांगणं असं आहे गोव्यातील की तुम्ही हळद करा. हळदीचं मी सांगितलेले फायदे आणि जे उपद्रव होत नाही ते लक्षात घ्या. थोडासा खर्च करा आणि तुम्ही हळद करा की हे आपल्याला तारू शकेल, उसाला पर्यायी पीक ठरू शकेल. आम्ही मायना गावात आसा बाटकारा मेळ्याची हळदीची लागवड आसा तेका, आणि जो शेतकरी आसा अप्पासाहेब पाटील त्यांची येऊन भेट केली. ते मूळ त्यांचे घर जे आसा ते सांगलीचे, पूण तेजो बापूय अरावंड 1968 येवन हांगा सेटल जालो. पयलीं तेणी उसाची लागवड केली, मागीर खंय तरी ऊसाची सध्या प्रोडक्शन विकपाक मेळना, सगळी इंडस्ट्रीज बंद आसा, म्हणून तेणी ऑप्शन म्हणून ह्या वर्सा हळद काडली. आणि ह्या हळदी कडल्यान तांकां खरें जे केपी ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट त्यांचे कडल्यान तांकां मोटिवेशन मेळ्ळें, सपोर्ट मेळ्ळो. तशेंच
तेणी सांगले त्या प्रमाणे हे हळद लागवड एक शेतकऱ्या खातीर फायदो आसा तो म्हणल्यार ह्या खंयची जनावरां पिड्ड्यार करूं शकना. मेन म्हणल्यार माकड, रानडुकर आनी गवरेडे जे आमच्या गोंयांक हे नासाडी करतात, लोकांक शेत रोवपाक दिना, हे जे जनावर आसा हे नासाडी करून दिना. आनी खंय तरी तेणी शेतकऱ्याक तुमी पयशे जास्त पडूं पूण हळद लागवड करप ही आतां काळाची गरज आसा. शेतकऱ्यांक जर फायदो करपाक जाय जाल्यार हेणी जे हळदीचे हे आसा लागवड आसा ती करपाक फुडाकार घेवपाक जाय. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर पिल्ल्या साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोंयभर गाजिल्ले सांदिस्तेव अपघात प्रकरणांत आतां नवी म्हायती सामकार आयल्या. म्हयनोभरा पयलीं जाल्ले ह्या अपघाता उपरांत सोमारच्यान बेपत्ता आशिल्ल्या वासुदेव भंडारीच्या कुडीचो सोद वावर परतून सुरू जातलो. पोरणे गोंय पुलीस आनी नेवीचे डायव्हर्स ही सोद मोहीम राबयतले. नेवीचे डायव्हर्स खंय हे सोद मोहिमे खातीर अंडर सर्विलियन्स आनी रेस्क्यू ड्रोन हाडटले अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. 31 ऑगस्ट ह्या दिसाक सांतिस्तेव हांगा घडलेली घटना. वासुदेव भंडारी त्या दिसाच्यान गायब आसा म्हणजे समज तो उदकांत आसा जाल्यार उदकांत आसा जाल्यार तेजी बॉडी अजून पर्यंत कित्याक मेळ्ळी ना असो प्रश्न येता. आनी समज तो जिता आसा जाल्यार खंय आसा हो प्रश्न येता. जाल्यार हे जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चलता तेन्ना ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन तशेंच नेवी मेळोन हे इन्व्हेस्टिगेशनाक आतां सोमराच्यान जे नेवीचे स्पेशल डायव्हर्स आसात ते येवपाचे आसात. आनीक मेन म्हटल्यार हेंचे वांगडा जे नेवीचे जे स्पेशल अंडर वॉटर ड्रोन्स असतात ते हाडटले. आनीक हे जे ड्रोन्स असतात ते अंडर वॉटर जे सर्वेलन्स असतात ते करपाक किंवा रेस्क्यू करपाक हे ड्रोन वापरतात. जाल्यार हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते आता फुडें खंय पर्यंत वयता. आनीक वासुदेव भंडारीची बॉडी अजून पर्यंत पुलिसांक समज उदकांत आसाशी दिसता जाल्यार ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर खंय तरी ती बॉडी मेळोंक शकता. ना जाल्यार समज वासुदेव भंडारी ह्या उदकांत ना जाल्यार वासुदेव भंडारी आसा तरी खंय हो प्रश्न अजून कायम आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडीस तशेंच काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाणें फोंडेच्या जनतेची गाराणी आयकून घेतली. जनतेचेर जावपी अत्याचार खपोवन घेवचे नात तशेंच सरकाराक गोंय विकपाक कशेंच दिवचे नात असो इशारो काँग्रेसीन दिला. तशेंच कॅप्टन विर्याटो हांची दारताचे संरक्षण समितीचेर नेमणूक जाल्ले खातीर लोकांनी तांकां परबी भेटयली. इशूचेर कॉर्नर केलें ते कितें हे सरकार गोंयचे जागे जमनी विकपाक उठला. आनी हे म्हाका दिसता जेन्ना आमी चीफ सेक्रेटरीची पळय केस काडली तातूंत हे सिद्ध जालें. जे सांकवाळे जो प्रोजेक्ट चल्ला भुतानी आसतलो, रेश मागूस आसतलो, पेडण्यात आनी पळय डेल्टिनाक 3 लाख स्क्वेअर मिटर इलिगल हिल कटिंग चालू आहा पळय हे आज प्रत्येक गोंयच्या जनतेक कळ्ळा. दीस गव्हर्नमेंट इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेलिंग द लँड्स. तांचे आनी कांयच ना म्हणल्यार भाटां बेसां तुमी पयले पॅडी फील्ड इन ते अमेंडमेंट हाडून कशें कन्वर्ट करतात. सो आतां सध्या लोकांचो फोकस इफ यू सी लास्ट 1 month इज वेअर इज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द लँड ऑफ गोवा. आज एक्टिविस्ट उठता, एनजीओ उठता, पॉलिटिकल पार्टीज आर टेकिंग अप इश्यूज. सो खंय तरी आज बीजेपी कळ्ळा की बाबा आमी जे हे गोंय विकपाचें पळय आमी धंदो चालू केला तो खंय तरी धोक्यान आयला. पूण कितें करप लोकांक खंय तरी डायवर्ट करप. दिवचलच्या कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या सैमीक कोळंब तळ्याचो पर्यटनाच्या नदरेन विकास करचो अशी तळ्यावयांची मागणी आसा. तांबड्या कमळा खातीर फामाद आशिल्ले हे तळे कारापूर गांवाचे वैभव आसा. ह्या तळ्याची हिंटलँड पर्यटना खातीर उदरगत करपाक वाव आसा. कारापूरच्या अंतर्गत रस्त्या कुशीक कोळंब वाड्याचेर भल लोकवस्तीक लागून एक व्हडलें सैमीक तळें आसा. कोळंब तळें म्हूण ह्या तळ्याक वळखतात. शेतां आनी भाटां खातीर वर्धन आशिल्लें तळें मात आतां प्रदूषणाच्या चपक्यात सांपडलां. सैमीक देणगी आशिल्ल्या तळ्याचें संवर्धन जावपाची फुडाराची गरज आसा. ह्या तळ्याची उदरगत करून सुशोभीकरण केलें जाल्यार पर्यटनाक चालना मेळपाची शक्यताय आसा अशें हे थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या तळ्याची पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत करची असो प्रस्ताव थळावे पंचायतीन 12 वर्सां पयलीं सरकाराक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. कारापुरा जे आमचे कोळंबवाडा भोवाडा तळे आसा ते तळे आमचे तळ्याचे जे पाणी आसा ते आमच्या सकयली शेतां आसा कुडब वाडा म्हणून सकयल
आनी भाटां आसा हे पाणी कितले वर्सां मेरेन हे पाणी आळ्याचें हाडून हे पाणी शेतांक मागीर भाटांक अशे तरेन सगळी कडेन हेचो जो पाणयाचो आहा तो निस्तर जाता. तेन्ना म्हाजी एक मागणी आसा आनी आमच्या सगळ्यांचीच अशी म्हटल्यार जाता मागणी आसा की हे तळे जो तळ्याचो विकास जावचो, हे तळे एक पर्यटन दृश्टी जे तळे आसा तेजो बरो विकास जावचो सरकारान आनी म्हत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ह्या तळ्यान ही सुंदर अशी तांबडी अशी फुलां जे हे आसा कमळां ही कितली वर्सां मेरेन थंय आमी पळयता, आमच्या ल्हानपणांत पळयता आमी कमळां लाल कमळां सुंदर एक वातावरण थंय दिसता पळोवपाक. तेन्ना हो जर त्या तळ्याचो विकास जालो जाल्यार कारापूर गांवांत एक विकास म्हणजे फाल्यां एक दृश्टीन भुरग्यांक थंय रोजगार मेळटलो, थंय जायत्यो अश्यो गोश्टी घडटल्यो, बऱ्यो गोश्टी घडटल्यो आनी सरकारान हेजेर गंभीर्यानी आनी आमच्या आमदारा कडेन आमी मागता तेणी एकदां उलोवन बी दाखयल्लें की हें जावपाक जाय. तेन्ना बरें दिसता हांव सांगूंक सोदता सरकाराक आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक हेजेर गांभीर्यान विचार जावचो आनी हे तळें एक सुंदर अशें एक वातावरण गांवांत निर्मिती जातली. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ले हमी प्रमाण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामाचो नियाळ घेवन सरकाराक सुचोवण्यो सादर करचे खातीर रंगकर्मी विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षते खाला 13 वांगड्यांच्या कृती दळाची स्थापना केल्या. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो वाद फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान विधानसभेत तशेंच सभाघरा भायर गाजत आसा. फाटल्या 4 वर्सां जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामात कोट्यांनी रुपयाचो घोटाळा जाल्ल्याचो आरोप करून मंत्री तशेंच कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गावडे हांचेर टिका केल्या. उपरांत ह्या संबंधात कलाकारांचो आस्पाव आशिल्ले समितीची स्थापना करपाची हमी मुख्यमंत्र्यान दिल्ली. त्या प्रमाण 27 सप्टेंबराक 13 वांगड्याच्या कृती दळाची स्थापना करून सरकार आणि ह्या कृती दळात समन्वय दवरचे खातीर शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. मजगती ह्या विशीं कला राखण मांडाचे वांगडी संदेश प्रभुदेसाय कितें उलयता ते ऐकात. पूर्णपणे सहमत आसात त्या गजाली कडेन की आमी जी मिटींग घेतिल्ली आनी मागिल्ली चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळ्या डिपार्टमेंटांचे लोक, चीफ मिनिस्टर आनीक आमी अशे तरेन मिटींग घेवची आनी त्या मिटींगेक सगळें थारचें. तशे तरेन सीएमान मिटींग आपयली त्या प्रमाणे तांणी जे संबंदीत ऑफिसर थंय घेतिल्ले आसात, GS म्हणजे PWDची जावं आर्ट एंड कल्चराची जावं ते घेतल्यात. सगळ्यो गजालीची आतां ती कमिटी जाल्ली आसा. दुसरी गजाल चीफ मिनिस्टर खंयची तरी एक सेक्रेटरीक ती हेड करची म्हणून मागतालो. सो ते आमी थंय प्रेस करून धरलें की गव्हर्मेंट ऑफिशियल मुखेली नाका ताजो कोण तरी एक बरो जो कलाकार आसा आनी ताका कलेंतलें कळटा आनी एक फामाद मनीस, नामांकीत मनीस अशे तरेचो आसचो अशें आमी मागिल्लें. आनी आमी नांवूय सुचयिल्लें कांय जाणांक की हो जो आसा विजय केंकरे ताका करचें. विजय केंकरे करपा फाटल्यान आमचें कारण तातूंत भितर आशिल्लें तें अशें तरेचें आशिल्लें जें सरकारान मान्य केलां. विजय केंकरे हो स्वता एक नाट्य कलाकार, नाट्य दिग्दर्शक आनी ताजे परस नाट्य प्रशिक्षण घेवपी मनीस आनी ताजो बापूय जो आसा दामू केंकरे वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन अ वे कला अकादमी घडोवपा भितर तेन्ना आनी कला अकादमीचो तो पयलो मेंबर सेक्रेटरी आशिल्लो, खूब व्हडलो कलाकार. सो तातूंतल्यान विजय केंकरेचें, दामू केंकरेचें हातूंतल्यान कला अकादमी कडलें नातें वेगळें आसा. कला अकादमी भितर कितलींशींच नाटकाची वेगवेगळ्या जाग्याचेर वर्कशॉप केल्यात, एक्सपेरिमेंट केल्यात. ताका संपूर्ण कला संकुलाची म्हायती आसा आनी महाराष्ट्रा भितर आशिल्ल्यान ताजी बाकीच्या सगळे कडेन तो वता आनी ताका लागून ताजी जंय म्हणजे वेगवेगळी थिएटरांनी भारतभर तो सगळ्याक भोंवला, भायरूय भोंवला. तेन्ना खंय कशें आसता, थिएटर कशें आसता, संकूल कशें आसता हाजी ताका पूर्ण कल्पना आसा. ताका लागून तो मनीस येतकर आमी खऱ्यांनीच खूश जाल्यात की ती मागणी आमची जी आमी भितरल्यान पावयल्ली ती मान्य करून घेतली. सो ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमची एकूच हें आसा की ताजे टर्म्स ऑफ रेफरन्सीस म्हणटात ताका समिती करता तेन्ना, त्या समितीन फक्त कितें जाय इतलेंच पळोवचें न्हय तर
जे सरकारान गोविंद गावडे कला संस्कृती मंत्री हाज्या तोंडांतल्यान जे तो तांणी विधानसभे भितर मांडलें की ह्या कला अकादमीची पडझड जी आसा ती 2004 साकसून सुरू जाल्या आनी ती आतां 2024 फाटली 20 वर्सां ही पडझड आशिल्ली. सो ती पडझड पयलींच्यान आसा त्या सगळे गजालीचेर रिपोर्ट जाय आमकां. ती सगळी चौकशी ही समिती करतली, फक्त पॅचवर्क न्ही. आनी त्याच बरोबर हाका कोण कारणीभूत आशिल्ले तेही तातूंतल्यान भायर सरतले. सगळे फायनान्शियल ब्लंडर आसा ते भायर सरतले आनी आतां जी सबस्टँडर्ड डुप्लिकेट म्हाल जो सगळो जो घाल्लो आसा तो सगळो रिप्लेस जातलो, जाचो सीएमान आमकां उतर दिलां की कॉन्ट्रॅक्टर स्वताच्या खर्चान करतलो, सरकाराचो एकूय पयसो तातूंत भितर वचचो ना. सो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जर ते तशें मार्गीक लागली जायत जाल्यारच ते जाग्यार पडटले आनी ते तशे तरेन पडटले अशी चिन्नां तरी दिसतात. कला अकादमीचे जे रेनोवेशनाचें काम आशिल्लें ह्या कामाचेर खुबसो असो बोवाळ जालो आनी तुमी सगळे जाणात आसतले एसम्बलीन सुद्दां ह्या जे रेनोवेशन कामाचेर खूब अशे प्रश्न विरोधकांनी सरकाराचेर काडले. तशेंच मागीर मुख्यमंत्र्यान एसम्बलीन तांकां उत्तर दितना सांगलेलें की कला अकादमीचें जें रेनोवेशन आसा तांकां लागून एक समिती काडटले. आतां 13 जाणांची ही समिती आनीक तितून भितर चेअरमॅन जो आसा विजय केंकरे यांच्या अध्यक्षते खाली 12 जाण मेंबर आसात. तशेंच जो प्रसाद लोलयेकर हो जो IAS अधिकारी आसा एज्युकेशनाचो सेक्रेटरी ताका नोडल ऑफिसर म्हणून घातलेलो आसा. तोमाजीन कार्दोजो हो मेंबर आसा. मागीर विलियम फेर्नांडीस हो मेंबर, प्रवीण गांवकर, सतीश गांवस, देविदास आमोणकर हो रिप्रेझेंटेटीव कला राखण मांडाचो. तसोच फ्रांसीस कोएलो हो बीन रिप्रेझेंटेटीव कला राखण मांडाचो. चार्ल्स कोरिया जे फाउंडेशन आसा तेजो रिप्रेझेंटेटीव एक आसतलो. चीफ आर्किटेक्चर गोवा गव्हर्मेंटाचो. आर्ट एंड कल्चराचो डायरेक्टर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो मेंबर आसतलो. मागीर MS कला अकादमीचो मेंबर आसतलो. मृणाल वाल्के जनरल मॅनेजर ESG ही बी मेंबर आसतली. CPWDचो संतोष म्हापणे मेंबर सेक्रेटरी आसतलो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.